मुख्यमंत्री आणि 8 हेर मंत्र्यांचो सोपूत विधीची श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात तयारी सुरू जाल्या। ह्या सोपूत विधीची दबाज्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि भाजपाचे पक्षश्रेष्ठी हाजीर आसतले। गोयच्या 2022 विधानसभा वेंचणुकेत बहुमत मेळयल्ल्या उपरांत पुराय भाजपाचे कार्यकर्ते बरेच उमेदीन आसात। हीच उमेद आणि 2024 भाजपूच केंद्रात बहुमत मेळोवन दिवपा खातीर भाजप पुराय ताक लावन यत्न करता आणि ते लोकांकूय दिसून येता। मंत्रीपदां मात कोणाक मेळटली ह्या विशीं कांय स्पष्ट ना। बेरेस्तारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हेर वांगड्यांसयत श्यामाप्रसाद स्टेडियमाक भेट दिवन तयारेचो नियाळ घेतलो। स्टेडियमान आयिल्लो ऑनरेबल गव्हर्नर हांच्या परमिशनान आमी 28 तारखेर 11 वरांचेर शपथविधीचो सुवाळो आसा। ह्या सुवाळ्याक माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी येतात, माननीय अमित शाह येतात, आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष JP नड्डाजी येतात, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आसतले, ताच्या शिवाय बाकीचेय मंत्री जे आसा हेय बी ह्या कार्यक्रमाक खास करून प्रेजेंट रावतले। 7 राज्यांचे मुख्यमंत्री ह्या कार्यक्रमाच्या सुवाळ्याक खास करून उपस्थित रावपाचे आसा। आमच्या पार्टीचे राष्ट्रीय पदाधिकारी जे आसात वेगवेगळे ते ह्या सुवाळ्याक सगळे जाण प्रेजेंट रावतले।